नवो उपादेश देवसर असो म्हणटा वेलाच्या स्त्रियेक वा दादल्याक गुठान लागीं दवर तुजी स्त्री वा तुजो दादलो तुका पयस करतना उपकाराक पडटले पेलाच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हूण देवाचो उपदेश सांगता जाल्यार देवसार म्हणटा गुठान लागीं दवर तुका गरजेक पडटले एकामेका थंय विश्वासान रवोंक अशें मोग दवरूंक हा संवसार खंयसर पावला मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेकाक फावो तो गौरव मान दिवच्यांत आज आमी खंयसर पावल्या हें आमी चिंतूंक पळोवंक जाय आनी धावो निमानोपदेश देवसार असो म्हणटा तुज्या पेल्या प्रास तुवें चड ग्रेस्त जाय जय देखून तुज्या पेल्या प्रास चड तुवें आशा करी जय नाजाल्यार तूं दुबळोच जावन उरतलोय पेलाच्या वस्तूची आशा करिनाका म्हूण देव सांगता आसतना देवसार म्हणटा तुवें आशा करी जय तुज्या पेल्याच्या की चड कित्याक ताच्या की चड तुवें ग्रेस्त जाय जय नाजाल्यार तो दुबळो जावन उरताय जीवन क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो बरो दीस तुमकां सोमेश सांग मागता आनी ह्या वेळार दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा मुखांतर देवाचें उतर आयकून नियाळ करूंक तुमकां मोगाचें आपोवण दिता देवाचें उतर जिविताची वाट आमकां दाखयता तें उतर आमी आयकूंक वता आसतना आमचें मन आमचें काळीज आमी उक्तें करुया सोम्याचो आधार आमी मागया सोम्या जेजू तुजें उतर आम्हा सोमेस्तांक जीव दिवचें आसलें म्हूण तुवें म्हळें तुज्या उतरा मुखांतर आमकां जिविताची वाट तूं निरंतरी दाखयताय सवार पोटी आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमकां परत सारक्या वाटेक हाडताय आनी सर्गीच्या राजाक कुशीन आमी सोमकोंक तुजो आदार आमकां दिताय आज तेंचें उतर आमी आयकूंक वता आसतना सोम्या आमचें काळीज आमचें मन तुज्या उतरां थंय केंद्रीत करूंक तुजी कृपा आमकां दी तुजें उतर आमच्या जिवितांत फळ दिवच्याक आमकां तूं तयार कर जो जेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आज आमी आयकूंक गोयचे देवाचें उतर जावन आसा लुकास वांजेल अवस्वर 10 वाक्य 25 तावन 28 पर्यंत एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केले नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत सोडतलोय मोगाच्या भावानो भयणीनो हांव प्रायमरी स्कुलांत शिकोवन आसतना रजेच्या दिसांनी आमगेर एकली व्हडली माय रावोंक येतली पयशिल्ल्यान ती आमकां सैरी पडटा ती येतना आमकां भोव संतोश कित्याक आमकां संतोश गे म्हळ्यार ते आमच्या आजी मायन आमकां सबार
काणयो सांगच्यो आसल्यो. आमकां ल्हान भुरग्यांक आमी सभा आसतना भुरगीं ल्हान भुरग्यांक आयकूंक तिच्यो काणयो भोव संतोश जातालो. तिणें सांगिल्ली एक काणी म्हाका म्हज्या जिणेंत व्हरतो प्रभाव घाल्ला तसली ती काणी म्हणयेत. ती म्हाका आतां उडासा येता. ती काणी जावन आसा तांत्याची काणी. एक पुटी तांत्या सक्कट सांगता आयली आनी एक गंभीर रितीन डिस्कशन करूंक लागली. तो डिस्कशनाचो विशय कितें आसलो गे म्हळ्यार तांत्यांक अशें भोगलें की तांचें जिवीत भोव नाजूक जावन आसा, भोव डेलिकेट. केदाळाय ते अवघडाक संपो नाश जावन वचोंक साध्य आसा. आनी ह्या वरवीं तांचें जिवीत तांणी शाबीत राखचे खातीर, सुरक्षीत दवरचे खातीर कितें करचें, एक पर्याय सोदिचें म्हणल्या उद्देशान ही तांत्यां डिस्कस करचे खातीर सांगता आयली. सभार वेळ तांणी डिस्कस केलें गे, पूण कितेंच पर्याय तांकां मेळोंक ना. अशें भोव खंतीन म्हणल्यार बरी ती आसतना तेणें एक कोंबी पाशार जाली. कोंबयेन विचारलें तांत्यांक, कितें बारी गंभीरायेन तुमी डिस्कस करतात, खंतीन बुडिल्ल्या बरें दिसतात, कितें जालें? एका तांत्यान सांगलें, अशें अशें आमी डिस्कस करना आसा, आमकां पर्याय कितें मेळना म्हणून. आनी त्या वेळार कोंबयेन तांकां सांगलें, तें बारी एक चिल्लर विशय, ताका इतलें तुमी टेन्शन करची गरज ना, हांव तुमकां पर्याय दिता म्हणून सांगलें. वयगी तांत्यांक आयकून इतलो संतोश जालो. पर्याय कोंबयेंतल्यान मेळटा म्हणटाना बरो संतोश. ते कसलो तूं पर्याय आमकां दी, जाय आमकां म्हणून सांगून सभार तांत्यां सांगा लागली. कोंबयेन सांगलें, हांवें तुमचो पर्याय वो, म्हाका आज दिल्लें काम आसा, पूण थोड्या दिसा उपरांत हांव हांगासर येता आसतना तुमी एक काम करूंक रेडी आसा जाय. म्हज्या पाकाट्या पोंदा तुमी बसा जाय. सुमार 20 दीस 21 दीस पर्यंत तुमी म्हज्या पाकाट्या पोंदा बसल्या जाल्यार तुमकां मागीर टेन्शन करची कांयच गरज ना. आयकून त्या तांत्यांक बरो संतोश जालो. 21 दीस तुज्या पाकाट्या पोंदा बसल्यार जालें, मागीर आमकां टेन्शन करची गरज ना जाल्यार खंडीत आमी तयार आसा, खंडीत केदाळ येताय आमकां सांग वेगी म्हणून थोड्या तांत्यां विचारतना तांतू आसली थोडी तांत्यां इल्लीशी चड शिकप आसली, MA PhD आनी केल्ली जायचे. ती तांत्यां म्हणूंक लागली, कितें म्हणटाय, तुज्या पाकाट्या पोंदा आमी बसचें गी, तेंय 1-2 दीस न्ही, 20-21 दीस गी. ना 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 ना, हें पुरो आमकां सांगा नाका, आमी हाच्या कितें दुसरो पर्याय बरो सोदता, आमकां जावचें ना. पूण कोंबी म्हणूंक लागली, तुमची खुशी, तुमकां ओत्ताय करिना, तुमकां सोडुल्लें, तुमकां स्वतंत्र आसा, कोण तयार आसात असल्या दिसा हांव येतली आनी तुमी पाकाट्या पोंदा बसोवंक रेडी जाया. अशें सांगून कोंबी गेली आनी नम्यारल्या दिसा ती आयली पाटी. येता आसतना थोडी तांत्यां राखोन आशिल्ली, केदाळा कोंबी येता राखोन आसली, वेगी तिच्या पाकाट्या पोंदा बसली. पूण ती थोडी उरली तांत्यां तयार नासली, ती वचोंकूच रेडी ना. दुसऱ्या तांत्यांनी तांकां सांगलें, येया, काल्याक तुमी अशें घमंडान रावल्यात, आयकूनात. कोंबयेन तयार आसल्या तांत्याक घेवन ताच्या वयर ती बसली. अशें दीस पाशार जाले, 5 दीस 10 दीस 15-20 दीस जाता आसतना सोबीत सुंदर ती पिलां थंयच्यान भायर आयली. त्या पिलांक कितलो संतोश, आतां तांकां कांय टेन्शन ना, खंय पडोवन नाश जायत म्हणलें भेना. कोंबी तांचे सांगता आसा, सदांच तांकां सांबाळटा, हर एक खावंक जेवंक पिवंक हर एक ते दिता, कांयच उणें करिना. तितले मात न्हय, खंय गोण आयिल्ली कावळो आयलो जाल्यार ताच्या पाकाट्या भितर व्हरून लिपोवन तांकां दवरता. इतलें सुरक्षीत ते आसा, संतोश. अशें दीस वेता आसतना 1-2-3 म्हयने पाशार जाले. आनी एक पुटी अशें भोंवून येता आसतना कोंबये सांगता, कितेंगी थंयसर इल्लें पयस तांकां एक तराची घाण आयली. ही घाण कितें आबा म्हणून पळयत आसतना एका कोंबयेक एका ल्हानशा पिलाक आतां इल्लेशें तें व्हड जालां, ताका इल्लें वचून पळय कितें घाण म्हणून कोंबयेन सांगलें, पळय म्हणून. आनी पळयतना ते पिलो वचून कितें पळयता ती घाण येता त्या तांत्यांत हांव.
ती MA PhD केली तांत्यांक कुसोवन गेल्यात आनी त्या तांत्यातावन येता ती घाण. हें पळोवन तिका समजलें त्या पिलाक जर तर आमी त्या दीस कोंबयेच्या पाकाट्या बंदा बसोवन निर्धार घेनासलो जाल्यार आज आमची परिस्थिती अशी जावंक पावता आसली. पूण तें समजलें आनी कोंबयेक तिणें थँक्स म्हणें, इतलो व्हरतो अवकाश तुवें आमकां दिलो, तुज्या पाकाट्या बंदा बसोवंक आनी एक नवें जिवीत तुवें आमकां दिलाय, ह्या खातीर तुका थँक्स म्हणून कोंबयेक भरपूर रितीन तांणी धन्यवाद पटयले. मोगाच्या भावानो भयणीनो, ही तांत्याची काणी मात्र न्ही, आमची हर एकल्याची जिणी जावन आसा. आमी हर एकली ती तांत्या जावन आसा आनी आमकां सगळ्यांक जेजू म्हणल्या कोंबयेन ताच्या फाकाट्या पंदा बसोवंक म्हणजे उपादेश म्हणल्यार त्या फाकाट्या पंदा सदांच बसोवंक व्हरतो अवकाश दिला. केदाळा पर्यंत ते फाकाटे म्हणल्या उपादेशाच्या खाला आमी जियेता, आमी शाबीत आसा, सुरक्षीत आसा. केदाळा त्या फाकाट्या पंदा बसोवंक आमी तयार नाव, देवाच्या उपादेशा प्रमाणे चलोवंक आमी तयार नाव, तोवळ आमचें जिवीत आमी नासाक व्हरता. एका रितीच्या वेळार एका तरणाट्यान इंजिनियरींग स्टुडंट तो आशिल्लो, युथाचे रितीर आसतना ताणें म्हाका एक सवाल केलें, फादर देवान एक व्हडली मिस्टेक केल्या म्हणालो. तो देवान कितें मिस्टेक केल्या म्हूण विचारतना तो म्हणालो, देवान आमकां हे 10 उपादेश दिवन मिस्टेक केला. ते दिनातले जाल्यार आमी उपादेश मोडना आसल्यो आनी उपादेश मोडनातले जाल्यार आमी पातळ करते ना आसल्यो. आज आमी पातळ करता कित्याक देवान आमकां उपादेश दिला. व्हडली मिस्टेक देवान केला म्हणालो. हांवें ताका सांगलें, तरणाट्या तुजे कडेन बाईक आसोंक पुरो, ह्या कडे वाहन आसोंक पुरो, तूं वाहन काणून तुजे रस्त्यार वताना चिंतया, थंयसर कांयच नियम नात. तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे त्यो उरयेत. ह्या सगळ्यांनी कोणेय थंयसर वाहन आसलें आनी तांकां जाय जाल्ल्या सायडीन वचयेत, कशें गुवयेत, कितें आसून तांणी करियेत. पूण तशें आसलें जाल्यार कितें जाता आसलें म्हूण सांगलें. ताका तो म्हणलो, अवघड जाता आसलें. अवघड जावचें मात्र न्ही, तुका खंय वचोन पावोवंक आसा थंय खंडीत जावन वचोन पावना, एकच आस्पत्रेक पावताय. या चड तुका डॅमेज जालें जाल्यार तुजी कूड आस्पत्रेक न्ही, दुसऱ्याच कडेन तूं पावताय. देवान आमकां रचता आसतना एका उद्देशा खातीर रचला, ताचे सांगाता आमी ससना जे म्हणल्या खातीर रचला आनी त्या खातीर ताणें आमकां हे उपादेश दिल्यात. वाट ताचे संगी आमी सदां जियोवच्याक आमकां दाखोवच्या खातीर. आनी ह्या वरवीं केदाळ आमी हें सत समजून घेता, आमी त्या उपादेशा प्रमाणे दिसपट्टे चलोवंक फुडें सरता. आज जेजून एन्स सांगलें वांजेलांत त्या तरणाट्याक, शास्त्रा भितर लेखल्याक जेजून म्हळें, तांणी सांगल्या सवाला जाप जावन सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हूण विचारतना ताणें सांगलें, कितें बरयल्लें आसा नियमशास्त्रांत, सगळ्या काळजा मना सकतान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून जाप दिता आसतना तशेंच तूं कर म्हूण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या 2 उपादेशांत सकट 10 उपादेश आटापून आसात. पयलो, दुसरो आनी तिसरो उपादेश आमकां कसो आमी देवाचो मोग करचो म्हणल्या विशयान सांगता. सगळ्या काळजां सक्तेन म्हणून आमी देवाचो मोग करचे विशयांत हे पयले 3 उपादेश आमकां सांगतात. तर 4थ्या उपादेशांतावन 10वो उपादेश आमकां कळीत करता आमी पेल्याचो मोग कसो करचो गे म्हणून. आमचे आवय बापूय पयलीं पेली जावन आसात आनी उपरांत हेरांचो कसो आमी मोग करी जाय म्हणून ह्या 10 उपादेश आमकां समजता. सारकी समजून केदाळ आमी जोडटा, त्या वाटेन आमी चलोवंक आमकां साद जाता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सबार पोटी ह्या 10 उपादेशाचेर आमी नियाळ केला. प्रत्येक जावन आमी कुमसाराक तयारी करता आसतना ह्या उपादेशा विशयान नियाळ करून आमची जिणी ह्या उपादेशा प्रमाणे आमी जिवन आसा गी ना म्हूण पळयता आनी त्या प्रमाणे आमचे पातक वळखून कुमसाराच्या सक्रामेंतान बोक्सान आमी जोडटा. हांव थोडे फावटी चिंतूंक पडलो, देवाचे उपादेश सगळ्यांक कळीत आसात, पूण देवसाराचे उपादेश कळीत आसात की? देवसाराचे उपादेश हे म्हणून खंयसर आमकां बरोवन दिल्ले मेळना. हांव ह्या विशयांत गुढायन चिंता आसतना
थोडे संगती म्हाका कळीत जाले देवसाराचे उपादेश खंयचे ते गी म्हणून. म्हळ्यार देवसरान म्हाका येवन बरोवन दिल्ले न्ही, पूण सोम्यान उगडापे केल्ले आज संवसारांत लोक देवाचे उपादेश पाळून आसा या देवसराचे उपादेश पाळून आसा ह्या विशयान समजून दिवच्या खातीर सोम्यान उगडापे केल्ले हे. आनी ते देवसराचे उपादेश कसले आज तुमच्या मुखार ते दवरूंक हांव संतोश पावता. उपादेश खंयचे म्हूण आयकल्या उपरांत आमकां सामी विचारूंक जाय आज हांव देवसराचे उपादेश पाळून आसा गी या देवाचे उपादेश पाळून आसा. पयलो उपादेश देवसराचो. देवसार म्हणटा तुजो देव कोण आसा त्या देवाक मान दी, तुका सक्तांचो सलाम मेळटलो. देवसाराचो उपादेश सांगता तुजो देव कोण आसा त्या देवाक मान दी. देवासोबत सांगता पयलो उपादेश एका निजा देवा मान दी म्हणून. तो सांगना एका निजा देवा मान दिनाका म्हणून सांगना. पळय म्हाका देवसार बारी शाणो आसा. तो म्हणटा तुजो देव कोण आसा त्या देवाक मान दी. कित्याक आज पळयता ह्या संवसारांत मनशान ताका जाय जाल्यार देव करून घेतल्यात. थोडे जाणांक आपलो मान आपली वडवीक आपली पदवी अधिकार देव जाल्यार आनी थोड्यांक धन दिर्वे संपत ग्रेस्तकाय आपलो देव जाता. म्हळ्यार पयलो जागो तुज्या जिवितांत खंयच्याक तूं दिताय तो तुजो देव जावन आसा. आज मनीस ह्या संवसारांत खंयच्याक आपलो पयलो जागो दिवन आसा. एका खऱ्या निजा देवाक गी, आमकां रचलेल्या आमकां पोसलेल्या आमकां सांबाळटल्या त्या देवाक गी, ह्या संवसाराच्या ह्या संगतीक. पयलें मोगाचें विचार जाल्यार आमी ते सवाल जावन आसा. दुसरें देवसार म्हणटा खरो देव कोण म्हणून चिंतूंक वचनाका, चिंतल्यार तूं पिसो जातलोय. देवाचो उपदेश सांगता देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हणून, पूण सैतान सांगता खरो देव कोण नीज देव कोण म्हूण तूं चिंतूंकूच वचनाका. जर तर तशें तूं चिंतूंक गेलोय जाल्यार तूं पिसो जातलोय. म्हाजे भाव भयणीनो, कितल्या घुस्पट गोंधळांत आमी जिवन आसा. एका निजा खऱ्या देवाक वळखून घेवच्या बदलाक हे बेश्टे चिंतन नाका म्हणून सैतान आमकां सांगता. पवित्र पुस्तक आमकां निजा देवाची खऱ्या देवाची वळख दिता आसतना ते आमी वाचूंक फाटीं सरता. तातूंत कांय ना, तातूंत पुरा आसले पुरा आदले बरयल्ले म्हणलें ते जिताब आमच्या पोती घालता. खऱ्या देवाची वळख आमी जोडूंक आमकां अडखळ हाडटा. खऱ्या निजा देवाक आमी वळखत हावंगी. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवसार सांगता तिसरो उपादेश आयताराचो दीस हॉलिडे जाल्ल्यान गम्मत मारन पार्टी करन टीव्ही पळोवन करशी, तुका बरो विशय मेळटलो. आयतार सोन तूं बगेनपणी सांबाळ म्हणून देवाचो उपदेश सांगता. तर देवसार म्हणटा तो एक हॉलिडे. आयतार एक होलिडे न्ही, हॉलिडे, होलिडे पवित्र दीस म्हूण देवाचो उपदेश सांगता. तर देवसार म्हणटा वो हॉलिडे तुवें गम्मता करून करची जाय, टीव्ही पळोवन करची जाय, पार्टी करी जाय आनी त्या मुखांत तुका बरो विशय मेळटलो. आज आयताराचो दीस कशें आमी करसून आसा. सोम्या सांगाता रावून एक कुटुंब जावन एकामेकाच्या त्या संगातपणांत आमी सडवळ करसून आसा. या आमच्याच कुशलाया खातीर संवसाराच्या त्या वडण्याक लाबदोन गम्मत करून हो दीस आमी करसून आसा. चवथो उपादेश देवसाराचो म्हणटा तुज्या आवय बापायक तूं जोडीक पावता पर्यान मान दी, उपरांत तांचे विशयांत चिंता तुका नाका. तुज्या आवय बापायक मान दिनाका म्हूण सांगना. पळय मोगाचें न्हू देवसार बरें चिंता पाटयता तो आमकां सांगता केदाळा पर्यंत मान दी, तूं जोडीक पावता पर्यंत. कित्याक तांची तुका गरज आसा. तुजी शिकता आसतना तुका ताची गरज आसा. तूं जोडीक पावता पर्यंत तुका गरज आसा. उपरांत तुका चिंता नाका म्हणटा. तूं स्वतंत्र, तुका कितें जाय तूं कर, ती जाय जाल्यार तांचें पळयतली. आज आमची कितलीशी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक हांवन मेळत आसलो तो मान गौरव मोग मेळनासतना मोगाचें न्हू दुखांत आसात, दुखां घडयतात. कित्याक आज आमच्या समाजीन अशें जावन आसा.
आमी सारूंक जाय हें सवाल आमकां ह्या संवसारा येवंक कारण जाल्ल्या प्रमुख कारण जाल्ल्या आमच्या सावय बापयक आमी फावो तो गावरो फावो तो मान फावो तो मोग आमी दिता ओंगी. जर आमी आज ह्या संवसारांत आसाव आवय बापूय मुखांतर आमी ह्या संवसारांत आयिल्ले तांक ती नातिल्लें तर आज आमी हांगासर आसना. त्या देखून केदींच आवय बापाय खातीर आमचें तें ऋण आमी फारीक करूंक शकचे ना. आमी कितलें बरें तांकां केल्यार तें उणेंच म्हूण येत, कित्याक आमी ह्या संवसारांत येवंकूच ते कारण जावन आसात. आनी हांव रे मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयच्या रितीन आमच्या आवय बापायचो आमी मोग करून आसा. पांचवो उपादेश देवसार असो म्हणटा, हेरांक जिवेशी मारूंक लगड काडूंक अपमान करूंक तुका अवकाश मेळटना फाटीं फुडें पळय नाका, तूं गंडे जिखतलोय. जिवेशी मारी नाका म्हूण देवसाराचो उपदेश सांगता तर देवाचो उपदेश सांगता तर देवसार म्हणटा तुका हेरांक अपमान करूंक अवकाश मेळटना, अनेकलाक सकला घालूंक अवकाश मेळटना, अनेकलाक खिंडूंक अनेकलाक तिरस्कार करूंक अवकाश मेळटना, तूं फाटीं मुखार पळय नाका. तुवें वयर वचपाचें धर, अनेकलाक तुवें सकल घालीत जाय, हें चिंता आप देवसार आमच्या मोतीन घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, आज खंयच्या उपादेशाक आमी पाळो दिता. सवो उपादेश सांगता, तुजी कूड तुजें दायज देखून तुज्या कुडीक कितें जाय तें करूंक तुका अधिकार आसा. देवसार म्हणटा तुजी कूड तुजें दायज, त्या देखून तुवें कितें करी त्या कुडीक तें तूं कर. संवसारांत तूं परस जळटलोय. म्हज्यानो, देवान आमकां दिल्ली ही कूड देवाचें मंदीर, पवित्र मंदीर तें जावन आसा. सांत पावल आमकां सांगता कुरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 3रो अवसो 16 वळ, तुजें कूड पवित्र मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा, टेंपल जावन आसा. आनी ती कूड त्या रितीन सांबाळूंक आमी प्रयत्न करता. ह्या कुडीचो भंगोस्थळ आमी करता. खंयच्या रितीन आमची कूड आमी सांबाळटा. सातवो उपादेश देवसार असो म्हणटा, तुजी गरज पेल्याचे गरजे प्रास पयली देखून हेरांचे काडूंक फाटीं सरनाका, तुका कितेंच उणें जावचें ना. सातवो उपादेश देवाचो म्हणटा सोरी नाका म्हणून, पूण देवसार म्हणटा तुजी गरज पयलें, दुसऱ्यांची गरज मागीर. त्या देखून दुसऱ्यांचे काडूंक तूं फाटीं मुखार पळय नाका. म्हज्यानो, ते मनशा तें आपणाक जाय जाय, आपणा मेळा जाय, हांवें वोट जाय जाय म्हणल्यार ते चिंता आप ते आशा वाडटा आसतना मनीस कितेंय करूंक फुडें सरता. आठवो उपादेश सांगता देवसाराचो, गरजेक फोटी मारूंक भियेनाका, तुजे फोटी मात्र हेरांक कळना जावं. देवाचो उपदेश म्हणटा फोटसाक सांगनाका, फोटी मारिनाका म्हणून, पूण देवसार म्हणटा गरजेक फोटी मारूंक. गरज पडटाना फोटी मार, पूण एक सांगत तो सांगता 17 दिता, तुजे फोटी मात हेरांक कळना जावं. फोटी मारतना अशें फोटी मार की कोणाकच कळोंक नजो तूं फोटी मारता म्हण, त्या रितीन मार. म्हज्या भावनो भयणीनो, हा संवसार सतान नितीन चलोवन आसा, या फोटींनी चलोवन आसा. एक फोटो मारलेली ती दामोदरच्या खातीर आनी कितले फोटी मारचे पडटात चिंतून पळया मोगाच्या भावानो भयणीनो. फोटीचो बापूय देवसार म्हणटा जेजू, जो ह्या वांजेलांत 8वा वर्सवर 40 वळ. आमी त्या फोटीच्या बापूय देवसाराची पिळगी जावन जिवन आसा. ह्या सताचो बापूय देव ताची भुरगीं जावन जिवन आसा. नवो उपादेश देवसार असो म्हणटा, पेलाच्या स्त्रियेक वा दादल्याक गुठान लागीं दवर, तुजी स्त्री वा तुजो दादलो तुका पयस करतना उपकाराक पडटलें. पेलाच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हूण देवाचो उपदेश सांगता जाल्यार देवसार म्हणटा गुठान लागीं दवर, तुका गरजेक पडटलें. एकामेका थंय विश्वासान रावूंक, अशें मोग दवरूंक हा संवसार खंयसर पावला. म्हाका भाव भयणीनो,
एकामेकाक फावो तो गौरव मान दिवच्यांत आज आमी खंयसर पावल्या हें आमी चिंतूंक पळोवंक जाय. आनी धावो निमानोपदेश देंवचार असो म्हणटा, तुज्या पेल्या प्रास तुवें चड ग्रेस्त जाय जय देखून तुज्या पेल्या प्रास चड तुवें आशा करी जय, नाजाल्यार तूं दुबळोच जावन उरतलो. पेलाच्या वस्तूची आशा करिनाका म्हूण देव सांगता आसतना देंवचार म्हणटा, तुवें आशा करी जय तुज्या पेल्याच्या की चड, कित्याक ताच्या की चड तुवें ग्रेस्त जाय जय, नाजाल्यार तूं दुबळो जावन उरताय. आशा मनशा जिवितांत बरें पजडूंक आसा, पूण ती आशा आमकां नासाक व्हरची तसली जावंक नजो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या उपादेशाचेर आज आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमच्या दोळ्या मुखार 3 सवालां दवरता. पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू सोम्यान आमच्या मुखार दवरची ती 3 सवालां. पयलें सवाल जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 3रो आवस्वर 9वी ओळ. देवान मनशाक विचारलें पयलें सवाल पवित्र पुस्तकांत थंयसर बरयल्लें तें. आनी तें सवाल जावन आसा, देव आदाम आनी येवेक ताणें पातक आदारल्या वेळार सोदून येता आनी विचारता, आदाम तूं खंय आसाय? एडम, वेर आर यू? देवान हे सवाल कित्याक विचारलें? मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवान मनशाक रचलो ताच्या सांगाता मनशान जिवच्या खातीर. केदळा आदाम आनी येवेन म्हळ्यार मनशान पातक केलें, देवा विरोध वचून पातक करता आसतना देवूच तांकां सोदून येता. देवा तावन मनीस पयस गेलो, मनीस देव मनशांतान पयस वचोंक ना, पूण मनीसच देवातान पयस वता आसतना देव मनशाक सोदून येता आनी विचारता, तुका हांवें रचयल्लें म्हज्या सांगाता म्हज्या गोपांत म्हज्या मोगांत तुवें आसच्या खातीर खंय तूं गेलाय? वेर आर यू? तूं खंय आसाय? दुसरे सवाल आज जेजू आमच्या समोर दवरता. रायाच्या पयल्या पुस्तकांत हांव 19व्या आवस्वरांत 9व्या वळींत आमी तें वाचता. थंयसर एलिया प्रवादक सरस्प देवान केल्लें तें सवाल आमी पळयता. एलिया वर्तो प्रवादी जावन आसलो, वर्ती विस्मितां अजापां ताच्या मुखांत जाल्लीं आनी वस्त एलिया प्रवादी आपणाक दिल्लें तें प्रवादपणाचें काम सांडून धांवून वचून एका माठ्यांत रिगोवन बसता. कित्याक ती जेजेबल राणी ताका लगड काडूंक सोदून आशिल्ली. भियान तो तरतरोवन वचून माठ्यान लिपोवन बसतना सरस्पर्सो थाळो ताका आयकता, एलिया तूं हांगा कितें करून आसाय? वॉट आर यू डुईंग हियर? म्हाज्या भावनो भयणीनो, एलिया प्रवादाक प्रवादपणाचें काम दिल्लें, तो माठ्यांत वचून लिपोवन बसल्लो. आपली जबाबदारी सांडून तो थंयसर बसता आसतना तूं कितें करून आसाय म्हणून सरस्पो देव ताका विचारता. आज देव आमकां विचारता, मोगाच्या बाबरीनो, कितें तूं करून आसाय? तुका हांवें इतली देणी दिल्यांत, तो जिवितांत इतलें बरेंपण हांवें केलां, तें सकट दिल्ल्या देणांत ते तालेंतांत तूं आज कितें करून आसाय? तुज्या जबाबदारींत तूं कितें करून आसाय? तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून केल्लें तें सवाल आपल्या शिसांक आमी वाचता. जोआंच्या वांदेलांत पयलो आवस्वर 30 आनी 8वी ओळ. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 38. जेजू दोग जाण शिस्त ताचो पाटलाव करून येता आसतना जोआंचे शिस्ते आसले. जोआन तांकां जेजूची वळख करून दिली आनी जेजू फाटल्यान येता आसतना विचारता, तुमी कितें सोदून आसात? वॉट आर यू लुकींग फॉर? तुमी कितें सोदून आसात? मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां आज जेजू विचारता, कितें तूं तुज्या जिवितांत सोदून आसाय? तूं खंय आसाय? कितें करून आसाय? कितें तुज्या जिवितांत तूं सोदून आसाय? जर आमच्या अंतस्करणांत हो थाळो आमकां असो जागयता, तर आमच्या सोम्याक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाप दिवंक जाय. आज हांव म्हज्या उपादेशा प्रमाणे, सोम्यान दिल्या उपादेशा प्रमाणे चलोवन आसा. ह्या देवसराच्या उपादेशा प्रमाणे म्हजी जिणी हांव जिवन आसा. आज हांव खंय आसा? आज म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांव खंयच्या रितीन पाळून आसा? म्हज्या जिवितांत हांव कितें सोदून आसा? एगड मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सवाल आमकां समिसारया. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी जाप दिवया.
सोम्या जेजू सर्गींची वाट तुवें आमकां दाखयली. सबार पोटी ह्या वाटेन आमी समकतना आमी सस्पताव, आमी पडताव. पूण सोम्या तूंच आमकां जागयताय, सारक्या वाटेक हाडताय, आमचो हात धरून आमकां उखलताय आनी सदांच आमी सारक्या वाटेन चलच्याक तुजी कृपा दिताय. आयच्या दिसा सोम्या तूं आमचे लागीं उलयलाय. खंयच्या वाटेन आमी दिसपट्टे समका जे म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. तुवें दाखयल्या वाटेन सदांच चलोवंक तुजो आदार आमकां दी. केदीस आमकां तुजे वाटेंतल्यान पयस वचोंक सोम्या दिनाका. बघा तुका मानवोवची ती जिणी, कृपेची जिणी, मोगाची जिणी, समाधानाची शांतीची जिणी आमी सदांच जियोंक सोम्या तुजो आदार आमकां दी. आज तुजें उतर आयकल्ल्या सर म्हज्या भाव भयणींक सोम्या तुज्या दैवीक कृपेन आनी सक्तेन तूं भर. तुवें दाखयल्या वाटेन सदांच समकोन तांच्या कुटुंबांत जिवीत आनी फळादीक करूंक सोम्या तुजो आधार तांकां लाभय. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.